बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्सान तुमकां येवकार। दर दिसा गोंयच्या विंगड वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी ह्या न्यूज रूमांतल्यान तुमकां दितात। तर आयच्या दिसांच्या बातम्यांचो नियाळ घेवपाक हे सगळ्यात पयलीं आमचो न्यूज एंकर गौरीशा कडेन। गोंयांत सद्या पर्यटक जे येता ते पर्यटकांचो शेणपाचो आंकडो वाडला। खासा करून दक्षिण गोंयांत साश्टी ह्या तालुक्यांतले जे बीच आसा ताचेर वर्स सुरू जाल्ल्याक आतां एप्रील मेरेन 8 पर्यटक अशे शेणिल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या। तर साश्टीतले जे म्हत्वाचे आनी ते फामाद बीच आसा म्हटल्यार कोलवा, माजोर्डा, केळशी ह्या सारक्या बिचांचेर लोकांची गर्दी सावथाक दक्षिणेक खूब जाणांचे पर्यटक थंय येतात। खासा करून कोलवा ह्या बिचाचेर बरीच गर्दी पडटा। थंय फाटल्या आतां अशी घडणूक घडला की आतां एप्रील मेरेन 8 पर्यटक थंय शेणले। तितूंतले 6 जे पर्यटक आशिल्ले ते अल्पवयीन आशिल्ले। मागीर एक जोडपे आशिल्ले ते जयपूरच्यान आयिल्ले ते कोलवा ह्या बिचाचेर शेणले। पूण पुलिसांनी अथक परिश्रम करून तांकां निमणे सोदून काडले। पूण ह्या 8 जे कोण पर्यटक शेणिल्ले तांकां सोदपाक पुलिशेक येस आयिल्ले आसा। पूण सांगपाचें तात्पर्य अशें की पुलिसांनी अशें आवाहन केलां की जर तुमी दर्यादेगांचेर वयता जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या सामानाक सांबाळात अशें तांच्यांनी आवाहन केलेलें आसा। गोंय हे पर्यटन थळ आशिल्ल्या कारणान गोंयांत पर्यटकांची गर्दी ही जाताच। मात दक्षिण गोंय जे आसा ते पर्यटक शेणपाच्या हातून चड वाड जाल्ल्या कारणान जापसालदारकी घेवपाचें आवाहन केल्लें आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन। एक वायट बातमी आहा। नंदरान मोले हांगा आयज सकाळीं दुचाकीन रस्त्या कुर्शीक पार्क केल्ल्या ट्रकाक धपको दिल्ल्यान 25 वर्सांचो चालक राजेश देसाय हाका जागीरूच मरण आयलें। जाल्यार फाटल्यान बशिल्लो जो निखील मांडेवाल आशिल्लो ताकाय बीन दारबांदोडेच्या भलायकी केंद्रांत मरण आयिल्ल्याचें कळटा। हे दोगूय मूळ कर्नाटकाचे। दुसरी बातमी म्हणल्यार स्पोर्ट्साची आसा। जॉयसन कुलासून केल्ल्या हॅट्रिक गोलांच्या बळग्यार नुवे FC सद्या USC सेरावली क्लबाक हारोवन 4-1 गोलान आलेम रोलिंग ट्रॉफी फुटबॉल सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलीन प्रवेश केल्लो आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो। आनी काल फातोडेर साखळे हांगा वीरभद्र नामनेचो चैत्र उत्सवांतलो फामाद आशिल्लो वीरभद्र हो जालो। हेचे विजुअल्स तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटले। संजनान आमकां 3 म्हत्वाचे अपडेट दिल्ले आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक नावेली मतदारसंघात भाजपाचेच कमळ फुलतले असो दावो आसा तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केला। तांणी अशें सांगलें 2022 जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना थंयसरल्याची नारी थंयसर ज्यो बायलां आसले तांच्यांनी बरेंच तेंचे कामगिरी केलें तसोच बरो प्रचार केलो। हाचो जो लाव आहा तो ह्या येता त्या फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेक जातलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलेलें आसा। आनी दुसरी जी गजाल आतां सद्या IPL सुरू आशिल्ल्यान दिसान दीस आतां IPL रॅकेट आसा त्यो घडणुको उक्ताडार येत आसा। आयची घडणूक जी म्हणटा साळगांव पुलिसांनी साळगांवच्या एका विलात धाड मारून तिगांक अटक केली आसा। त्या हितूंतलो जे 2 जाण आहा ते गुजरातचे आनी एकलो आसा तो बिहारचो कळ्ळें। तांचे कडल्यान सुमार एक मोबायल आनी फोन आनी एक लॅपटॉप धरून सुमार 1,20,000 माल आहा तो जप्त केलेलो आसा। ही जी पुराय ज्यो बातम्या तुमी CPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। सध्या IPL क्रिकेट सर्त चालू आशिल्ल्यान गोंयभर ज्यो आसात त्यो बेकायदेशीर बॅटिंग रॅकेटांचो पर्दाफाश जायत आसा आनी हाचे फुडें ह्यो कारवायो चालू उरतल्यो। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या आमच्या सब एडिटर उत्तेजा कडेन। आयची पयली बातमी म्हळ्यार सोनारवाडो शांतीमळ राया एका भाड्याच्या कुडीन रावपी एका कामगाराचो खून जालो। ताचें नांव आसा
खगेश्वर साबर आणि तो मूळ ओडिशाचो. भाड्याच्या कुडीन खंय 3 जाण रावताले आणि तातूंतले खंय 2 जाण हे घडणुके उपरांत खुना उपरांत ते 2 जाण आसा ते फरार आसा आणि एकल्याक पुलिसांनी चवकशे खातीर ताब्यान घेतला. दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार रेल्वेन प्रवास करतना सिगारेट ओडप किंवा रेल्वेचेर तंबाखू वा गुटखा खावन थुकप हे कायद्यान बंदी आसा. अशें आसतना काय प्रवास करतना जे कोंकण रेल्वे पुलिसांनी जे नेम दिल्या ते नेम मोडून ते गुटखा खावन रेल्वेचेर थुकतात. ह्या प्रकरणात जानेवारी ते मार्च मेरेन पुलिशेन 464 जाणांक दंड घातलेलो आसा. तांकां 46,400 तांचे कडल्यान सुमार 46,400 दंड वसूल केलेलो आसा. ही स्पेशल स्टोरी. आणि दुसरी बातमी जी म्हळ्यार गोंयांत आतां शेतकार वाडल्यात आनी लोक मोठ्या प्रमाणात भाजी रोयतात. ताका लागून आतां खंय ती 25 ते 30% भायल्यान जी भाजी घेतली ती घेवपाची बंद केल्या अशी माहिती आमकां फलोत्पादन महामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान दिलेली आसा. ह्यो स्पेशल रिपोर्ट आसा तो तुमी सदांच्या बुलेटिनाक आयच्या पळोवच्यो. उत्तेजांच्यो आमकां स्पेशल स्टोरी सांगिल्ल्यो आसा त्यो तुमी सविस्तर पळोवच्यो. तशेंच फुडले अपडेट घेवपा खातीर या सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. लोकांच्या सुरक्षे खातीर तशेंच येरादारी खातीर स्ट्रीट लायटी गरजेच्यो आसता. मात गोंयची राजधानी पणजेंतल्या कांय वाठारांत स्ट्रीट लायटी बंद पडल्यात. ताका लागून लोकांची सामकीच गैरसोय जाला. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालचें आनी हे बेगिनात बेगीन रिपेरींग करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली आसा. तशेंच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार 70 मोले वाठारांतल्या वाळवंटी न्हंयच्या उबगुणो वाठारांत भायल्या लोकांक न्हांवपाक बंदी घालची अशी मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केल्ली आसा. देखून हे विशीं 70च्या उपजिल्लो अधिकाऱ्याक तांच्यांनी निवेदनपत्रय सादर केल्लें आसा. ह्यो दोनूय बातमी सविस्तर तुमी 7 वरांचेर पळयात. ह्यो सगळ्यो बातम्यो तशेंच हेर आनीकूय म्हत्वाचे अपडेट जे आसा ते गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 हे मुजरत बुलेटिन पळोवचें. हे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्ती काकोडकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी